कॉम्पिटिशन झाले, नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन झालेले. ते कॉम्पिटिशन झाले ते टॉप 10 इंडियाचे टॉप 10 प्लेयर्स सिलेक्ट केले आणि त्यांचे बद्दल परत कॉम्पिटिशन जायले. सो सगळे ग्रुप एकठांय करून ते कॉम्पिटिशन केले. ते कॉम्पिटिशनान आमचे ज्युनियरान हेणेन 4th प्लेस काढलो ज्युनियर्सान आणि सिनियर्सान अश्विनी चुरी हेणेन 3rd प्लेस काढलो, मेडल काढले. आणि हेंच्यांनी सोलो इव्हेंटान 4th प्लेस प्लस डबल्स इव्हेंटान सुद्धा 4th प्लेस काढलो. आणि हे आमकां फुडें सरपाक आमकां मेन आमचो आमदार भाई आमचो संकल्प बांबोळकर आसा, ह्यो आमकां खुबशे मदत करता. प्राऊड फील करता कित्याक आमच्या मदीं जी टीम आसा ज्युनियर आनी सब ज्युनियर जी श्रेष्ठ बॉलाक लागून आयज तेंच्यांनी बेंगलोराक रिप्रेझेंट जाल्लेली आनी आयज थंयसून आमचे दोनूय ज्युनियर आनी सब ज्युनियरान हेंच्यानी दोगांनी ब्रॉन्झ मेडल जिखलेले आसा. ते मॅक्सिमम भुरगे जे आमी पळयता ते आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे, स्पेशली आमचे सड्या वयले तशेंच बायणा सगळे एरियेचे भुरगे आसा. मॅक्सिमम लोक मुर्मगांव जे आयज गोंया तर्फे आयज नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन सेकंड ते आसा जे योगा, जो योगाचे कॉम्पिटिशन आसलें तेजे भितर तेंच्यांनी नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा. आनी योगाची जी टीम आसा ती आमची आख्खी सड्या वयली जे स्टेट लेवलाचेर रिप्रेझेंट जाता. सो तिजो खरेंच एक प्राऊड मुवमेंट कसो आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक, कित्याक जे हिसपान तेंचो सर आसा हांव पळयता दामोदर, जो सदांच आमचे योगा भुरग्यांक लागून क्लासीस घेता आनी सदांच तांकां आयज अशें ट्रेन केलें. कित्याक म्हाका दिसता तेंच्यांनी कितलेशे नॅशनल लेवलाचेर तेंच्यांनी मेडलां घेतलेलीं आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे जे सगळी टीम आसा ज्युनियर आनी सब ज्युनियरचे श्रेष्ठ बॉलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. एक आमचे मुरगांवचे तर्फे एक नांव तेंच्यांनी आयज केल्लेलें आसा आनी स्पेशली मुद्दम तांकां हांवें खंय तरी एक बारीकसो कंट्रिब्युशन करपा लागून तांकां हांगा आफून एक फेलिसिटेशन केल्लेलें आसा. कित्याक तांकां मोटिवेट करपा लागून आयज हांव जाणा ते सगळे जाण हे जे कॉम्पिटिशनाक वयता ते आपल्या स्वताच्या कॅपेसिटीचेर, आपल्या स्वताच्या पयशांनी सगळे आपले स्वताचे हेजेर वयता ते. सो हेन फुडें सुद्दां आमी जाता त्या प्रमाणे तांकां हेल्प करीत येयलेलो आसा आनी फुडेंय हेल्प करतलो. तेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी म्हाजो तांकां सदांच तेंको आसतलो. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंट लेवलाचेर सो तांकां जी फेसिलिटी जाय पडटली, जे ते म्हाका डिमांड करतले त्या प्रमाणे हांव प्रयत्न करतलो तांकां ती खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन गव्हर्मेंटा कडसून तांकां दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालूच आसतलो. मिनिमम आता 8 to 9 ट्रॉफीज आमच्याकडे घेतला. सो ऑल ते टायम आमच्या वांगडा सरान खूपदा सपोर्ट केला, फायनान्शियली मेंटली खूपदा सपोर्ट केला आमकां. हे टायमा आमकां खूप सपोर्ट केला, वचपाक घेवपाक खूपदा आमकां सपोर्ट केला सरान. हे 5 वर्सां जाली हांव गेम चलयता. सो आता ह्या वर्सा आमचे ज्युनियर आणि सब ज्युनियर भुरग्यांनी ब्रोन्झ मेडल मारलो, दोगांनी ब्रोन्झ मारलो. आणि ते आहा की मातशे प्लेयर्स हांगा आतां अवेलेबल ना, बट स्टील जितके आमच्याकडे झाले तितके प्लेयर्स आमी अरेंज करून दिला सरा खातीर. जितके सरान आमच्या खातीर केला, थँक्यू सो मच सरान आमच्या जितके केला आणि म्हाका खूप फुडें व्हरूंक जाय गेम.